ताळगांव खास करून दोनापावलचो सैम सोबीत वाठार सासणा खातीर तिगोवन दवरतले जाल्यार जेनिफर मॉन्सेराताक सत्तेपासून पयस दवरात. 5 स्टार हॉटेल उबारपा खातीर सद्याक ते लोकांक धमकायता. ताळगांवचो अपक्ष उमेदवार ॲडव्होकेट पुंडलीक रायकरान आरोप केला. ॲडव्होकेट पुंडलीक रायकर हो पर्यावरणा खातीर आनी लोकांच्या हक्का खातीर फाटली 17 वर्सां झुजत आयला. तांणी जेनिफराचेर आरोपांचो शिंवर केला. दोनापावला लोकांक पार्क दिता म्हणून सांगलें आनी थंय हॉटेल उबें केलें. आतां उदरगती बदला थंय ड्रग्सांनी प्रवेश केला. CZMP वेळार जेनिफर लोकां बरोबर रावलें ना, लोकांचें हित जपलें ना. तें फकत जमिनी हातासता, लोकांच्या फुडाराचें कांयच पडिल्लें ना. ताका सत्ते पासून पयस दवरात असो उलोय ताणें मारला. ऐकात. हवाई एरिया ऑफ दोनापावल आनी हांगा आसा पळय तें व्हेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सद्या चालू आसा. तो डिस्टर्बिंग ट्रेंड म्हणल्यार जेनिफर जे ताळगांवचे MLA आसा तें लोकांचेर प्रेशर घालता हांगासर की लोकांनी हांगासर स्पेशली जे आमी लेफ्टाक हांगा फुडें पळयता पळय कितें हें पळयता पळय थंय दोग तीग जाणांचेर प्रेशर घालता की जमीन आसा पळय ती आपल्याक दी म्हणून, कित्याक तांकां खंय हांगा एक 5 स्टार हॉटेल घालपाक जाय. दुसरें जेनिफर आसा पळय तें फक्त हेंच काम करता की लोकां कडेन मेळप ना पूण लोकांचो हक्क कसो काडून घेवचो. लायक फॉर एग्जाम्पल हांगा जेन्ना पळय CZMP हें जाल्लें तो इशू जाल्लो प्लॅन जाल्लो जेनिफर हांगा खंयच येवंक ना, खंयच्याच लोकांक इन्फॉर्म करूंक ना. ताळगांवची उदरगत करचे बदला लोकांची जमिनी कश्यो हातासल्यात, पर्यावरण कशें काबार केलां ताची थळावो समाज वावुरपी व्हिटो नोन्सान वळेरी दिल्या. ताणें थळाव्या प्रश्ना बरोबर हांगाचें राजकारण कशें चलता ताचेर उजवाड घातला. तूं पळयता आसतलें आनी ते हवाई कम्फर्ट्स, ओके, हवाई कम्फर्ट्स ते आमचें एक होमेत आहलें, ओके, बांदोडकार ते आमच्या लोकांक दिलें तें गांवच्या लोकांक. आनी गांवचो लोक थिंगा शेवतालो, थिंगा लादीन बसून करतालो. सो इट वॉज फॉर द पीपल. दोनापावलकांक दिलें तें कोहें ना कोहें आमकां नाडलें, ओके, आनी आमचेय मनीस थोडे भितर हाजून पयशे खावपाक, ओके. सो ते आमकां नाडून पयलें हांवें तें पाक करता म्हणून हांवें आयकून तेन्ना हांव नासलो हिंगा पूण हांवें लोकां कडेन आयकलां. तेणें जेनिफरान सांगलां खंय तिका पाक करता आमकां बसपाक थिंगा पेंवपाक, ओके. तें पाकूय जावना कांय जावना सिदा हॉटेल उबें जालें. सो आमकां फटयलें. लोक फुडें सरलो जेन्ना गवमलें तेणें फोट मारले म्हणून आमकां लोक फुडें सरलो, थोडे भुरगे फुडें सरले, तांकां धमक्यो येवपाक लागल्यो आनी मागीर थोड्या जाणांक पयशे दिवन कुशीन काडले. आतां डेवलपमेंट पळय हिंगा सगळे हे टायल्स घाल्ल्या. जेन्ना हो आहलो आमचो नेल्सन बाबा आहलो हिंगा फर्स्ट टायम येयलो थिंगा, तेणें टायल्स घालून आहले. कित्याक एक कारण आहलें, हिंगा आमचो रस्तो आहलोच, गाडयो पास जाताल्योच, आमकां इतलें नाका आहलें वाडयलो. कित्याक लागून हिंगा आमचो लोक फिशरमॅन जाळां घालता सुकोवपाक, वो कितें नुस्तें घालता सुकोवपाक, वो कितें सामान दवरता दर्याचें, वो कितेंय जावं. नेल्सनाक खबर आहली की हे तो रस्तो वाडलो, म्युनिसिपालिटी ट्रक येतले सगळे भोंवतले आनी वतले, ओके. दुसरें हिंगा बायलो लोक येवन बसतलो आमकां सतायतले. आतां थंयच जाता हिंगा. आतां ह्या घरांक तूं विचार तांकां न्हिदोंक मेळना रातचें. हिंगा ड्रग्स घेता, हिंगा सोरो पिता. आमी जायते फावटी पुलिसांक कंप्लेन केलें, पुलीस येता तें धांवडायता पूण हें चलता पोते चलता आसा. हिंगा पळय आतां हिंगा पासून ते व्ह्यूवर त्या हॉटेलाचो व्यू ब्लॉक जातालो. एक बरें व्हडलें झाड आहलें थिंगा, तेचो व्यू ब्लॉक जातालो. हिंगा दर्यान झाडां आहलीं, तेजो व्यू ब्लॉक जातालो हॉटेलाचो सी व्यू. सो एक दीस येयले आनी सोमची झाडां कातरून उडयलीं. विचारपाक म्हाका येना. ते केन्नाच लोकां कडेन विचारना तुमकां कितें जाय, तुमच्या गांवांत कितें करूंक जाय. तें येता आपूण कोत्ता आनी वयता. हें ब्युटिफिकेशन तेजें, झाडां मारपाचें. गोवा 365 खातीर ताळगांवच्यान अमर चावरिया.